सो ओवरऑल पळयल्यार अशें दिसता की कॅम्पेन झेडपीची आसा पण विचार हो पूर्ण पेडण्या तालुकाचो आसा. श्याम शेटये बाब तशेंच श्रुतिका श्याम शेटये जी उमेदवार आसा झेडपी सीट हरमल जी इंडिपेंडंट उमेदवार आसा त्यांचो ओवरऑल एक असो एकूच स्पेसिफीक असो ना, पूर्ण पेडण्या तालुकाचो विकास आनी ज्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवंक जाय त्याच्या बद्दल ती सध्या उलयता, ना की फक्त इलेक्शना बद्दल. एक बरो विचार आसा सर. तुमच्या मॅनिफेस्टोचो हांव 7वो पॉयंट घेता. किमान 100 युवकांना स्वताच्या कंपनी, तुमची स्वताची कंपनी, तुमचो ग्रुप आसा येदो व्हडलो जो लास्ट कितलीशींच वर्सां कार्यरत आसा, त्या कंपनीन तुम्ही म्हणटा 100 युवकांक रोजगार दितले. त्या कंपनी बरोबर ते भुरगे रजिस्टर जातले, पण हे पहिली कंपनी आसा तेतूच न्ही. हांवें 2 जागा घेतलेले आसा, एक कोरगांव आणि एप्रुवलूय घेतलेले आसा. थंय 24 रुमाचे हॉटेलाचे एप्रुवल घेतलेले आसा. आणि त्या हॉटेलांत आमकां खबर आसतलें की एक रूम 4 स्टार हॉटेलाक की तेचे 2 मनीस लागता, पण आमी 2 ना तर साधारण एक 40 लोक तितून आसतले आणि 6-7 लोक आसतले हे एक्सपर्ट आसतले, ते भायल्यान आसतले. पण लोकल पेडणेच्या लोकांक, ह्या मतदारसंघातल्या लोकांक 40 जॉब त्या हॉटेलान आसतले. हे नवीन जॉब क्रिएट करता आमी हे ना. आणि ऑलरेडी अप्रुवल घेतलेले आसा. तशीच आमी बांबोळे ग्रँड हयात आसा त्याच्या फुडें एक जागो घेतलेलो आसा. व्हडले जागे घेयना आमी, लाखांनी स्क्वेअर मिटर, 3600 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. तेतूंत एक 5 स्टार प्लस हॉटेल येवपाचें आसा आणि थंय 60 रूम आसात. तेतूंत 60 भुरग्यांक कामाक आसतले. हे लोकल भुरगे आसतले, आमचे भुरगे आसतले. तांकां प्रशिक्षण दिवन त्यांच्या कडल्यान काम करून घेवन तांकां रोजगार निर्मिती करपाक लागूनच हे दोनूय हांवें गोष्टी हातूंत ॲड केल्लेले आसा. हे सरकारी नोकरी न्हू किंवा दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनान न्हू. दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनात जे हांवें 8व्या पॉयंटान सांगलेले आसा की लोक शिकून ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा, पण ताका इंटरव्यूचे एप्लिकेशन CV तयार करपाक येना, ताका इंटरव्यूक कशें उलोवपाक जाय तें कळना. तर तेचे ट्रेनिंग जे आसा हे म्हाज्या 8व्या पॉयंटान हांवें सांगलेले आसा. तांकां मार्गदर्शन करतलो. आमकां खबर आसा की कितलेशेच गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनान हे शॉर्ट टर्म कोर्सीस आसा जे आफ्टर ग्रॅज्युएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशन, डॉक्टरेट पर्यंत शिकलेले लोक आसा, पण तांकां जवळ जवळ ते इंटरव्यू दिवपाक व्यवस्थित कळना. ती इंटरव्यू कशी दिवपाची हेतून आमच्या ऑफिसातली टीम आसा किंवा आमी जे कन्सल्टंट हायर करता त्यांच्या मार्फत तांकां प्रशिक्षण दितले आणि दुसरीकडे जॉबाक कोण वयतले तर ते व्यवस्थित इंटरव्यू दिवन ते पास जावन एक हायर पेमेंट घेवपाची त्यांच्याकडे ताकद उपलब्ध करून मेळपाची हांव तो प्रयत्न करतलो. आनी हेचेर ऑलरेडी स्टडी केल्लेली आसा. आमी कितके दीस गेले फावटी पळयलेले आसा म्हाज्या ऑर्गनायझेशनान की जे भुरगे कामाक लागलेले आसा ते गव्हर्मेंटाक तांकां जॉब मेळ्ळलो आसा, बऱ्या कंपनीन जॉब मेळ्ळा, बऱ्या बऱ्या गोष्टी कडेन ते गेल्लेले आसा की फक्त तांकां आमचे कडेन बरी ट्रेनिंग आहा, ते सक्षम जाता, ते कॅपेबल जाता, दुसऱ्या खंयच्या ऑर्गनायझेशनाक व्हडल्या ऑर्गनायझेशन वचून इंटरव्यू दिवन थंय ते काम मेळूं शकता. हांव श्रुतिका श्याम शेटये, हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी. सगळ्या पंचायती कडल्यान बरो प्रतिसाद आसा आनी तसोच आमचे सगळे सोयरे फ्रेंड सर्कल सगळी ह्या 4-5 पंचायती बेस्ट म्हणटा ते पळय आमकां फॉर्म भरता आसतना खूब सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळलो आसा. सगळ्यांक कार्यकर्त्यांचे धन्यवाद. सगळ्यांनी श्रुतिका शेटये ताळे वाजोवन सगळ्यांचे कौतुकान उत्सवान आमी हे एक सण कसो साजरो करतले आमी निवडणुकी. कोरगांव, पालये, हरमल, केरी, तेरेखोल इतल्याय गांवांनी आमी जे पळय ह्या दिसांनी प्रचाराक गेल्ली आसा त्या पद्दतीन आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा, सगळ्या लोकांचे ब्लेसिंग्स मेळ्ळा, ताचेर आमी खूब खूश आसा. खंय ज्या जाग्यार रस्ते आसा पण रस्तेच ना, ज्या जाग्यार नळ आसा पण पाणी ना, त्या पद्दतीन आमी लोकांचे सगळे कितें आसा ते इशू आयकून घेतलेले आसा
आनी फुडें तांच्या पर्यंत आमकां कितें हेल्प आमी करूं शकता तें आमी करपाक तयार आसा. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.